My name is Kaitan Fernandez. I am president of FC Kuwait. Today is a big day for Goan football, and I welcome verdict of High Court that GFA is going to head an election, and I am one of a contender to for presidential post. I want to change a football in coming 4 years. My vision is there. In a short while after some time, I will share to all the clubs who is registered with GFA what I am going to do in coming 4 years and what my commitment is there for football. कितें मेन इश्यूज आतां तुमी हायलायट करतले जे या आदल्या टायमार जालें तुमी कितें कितें इश्यूज तुमी मेन जातले पळय आमकां कितें फाटीं कितें जालां तें आतां हें करपाचें ना उलोवपाचें ना. आमी कितें करतले आमचे एकूच ग्रावंड आसा आमचो GFAचो दुलेर ग्रावंड तितून टफ सारकें ना तें हांवें लास्ट AGMाकूय सांगून दिलां. आमी इलेक्ट जाले ते विथीन 6 months आमी तें करून घेता म्हणून. मागीर आमची ती लँड आसा नेक्स्ट टू दॅट कॅन वी वॉन्ट टू डेवलप इट. आनी ग्रासरूट लेवल जे फुटबॉल आयज मरोन वयता जे क्लब आपणाचे पयशे घालून फुटबॉलाक तेंच्यांनी दवरला अलायव दवरला ते आमकां चेंज करपाक जाय आनी इंडिविज्युअल क्लबांक हेल्प करपाक जाय. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.